नमस्कार. तुमकां खबर आसतली की म्हादयेक लागून गोवा कर्नाटका महाराष्ट्रा भितून कितलीशीच वर्सां जाली फाटली वाद चालू आसा आणि प्रत्येक राज्य जे आसा ती आपली बाजू न्यायालयान मांडीत आसा आणि हेकाच लागून एक फाटल्या वर्सा 27 मे 2023 ह्या दिसा एक प्रवाह कमिटी एक स्थापन केल्ली आणि ही कमिटी सगळे कडेन इन्स्पेक्शन करून सत्य परिस्थिती कितें आसा ती तेचो शोध घेवपाक लागून ही कमिटी स्थापन केल्ली आणि आयज ती कमिटी गोंयान पावली आणि गोंयान ऑलरेडी तेंच्यांनी जे इन्स्पेक्शन आसा ते स्टार्ट केल्ले आसा. पयलीं तेंच्यांनी मॉर्निंग इन्स्पेक्शन केले, ते आमटेणे डॅमाचेर इन्स्पेक्शन केले, तेज्या उपरांत पोडोशा प्लांट जो आसा ती रिवर आसा ती इन्स्पेक्ट केली आणि आतां ते हांगा अंजुने जे डॅम आसा ते डॅमाचें इन्स्पेक्शन करून तेंच्यांनी जे हांगासरले प्रमोद बदामी आसा तेंच्या कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेतली की कितल्यो न्हंयो ह्या डॅमान येवन मेळटा, कितलें तेंचें उदक फ्लो आसता, खंयच्यो एरिया खंयची लागता, गोवा महाराष्ट्राक कितली एरिया वयता, सो वायल्ड लायफ जी जमीन आसा ती वायल्ड लायफान कितली पडटा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितली पडटा, ही सगळी इन्फॉर्मेशन तेंच्यांनी घेवन हांगासर ते जस्ट नो आतां इन्स्पेक्शन करून गेले. जेन्ना आमी ते जे कोण लिडर आसले तांकां आमी जेन्ना सांगले की तुमची आमकां एक बायट जाय म्हणून सांगले की तेणें आमकां डायरेक्टली सांगले की आय एम नॉट ऑथरायज टू स्पीक म्हणून सांगले. फाल्यां जो चेअरमॅन आसा ह्या प्रवाह कमिटीचो तो चेअरमॅन फाल्यां ह्या इन्स्पेक्शन कमिटीक जॉयन जातलो आणि फुडलें कितें इन्स्पेक्शन आसा ते करतले. सत्तरीच्या स्टुडंटा खातीर कल्पेश गावस. 14 ऑगस्ट 2018 ह्या दिसा म्हादई जलविवाद लवादान जो निवाडो दिलो त्या निवाड्यानुसार कर्नाटकाक जे 3.9 टीएमसी फीट उदक मलप्रभेच्या पात्रान व्हरपा खातीर अनुमती दिल्लेली आसा आणि ही अनुमती दिताना कर्नाटकाक पर्यावरण वन्यजीव ह्या नदरेंतल्यान दाखले जे आसा ते घेवप गरजेचे आसा. सध्या कर्नाटकान गेल्या 5 वर्सां सावन हो निवाडो अंमलात येवच्या पयलींच कणकुंबी हांगासलें उदक जे आसा हे मलप्रभेच्या पात्रान हेल्लें आसा आणि तेका लागून पावसाच्या दिसांनी ह्या भागाचे पळोवणी जावची हेची मागणी जी आसा आमी सातत्यान करताली. कित्याक कर्नाटकान जी कर्तुबा थंय केल्लेली आसा त्या कर्तुबाच्या माध्यमांतल्यान तेंच्यांनी अशा प्रकारची थंय सिमेंट कॉन्क्रिटाची रचना केल्लेली आसा, कालवे तेंच्यांनी निर्माण केल्लेले आसा, तितूंतल्यान हे उदक जे आसा हे पावसाच्या दिसांनी मलप्रभेच्या पात्रांतल्यान मागीर ते हुबळी धारवाड ह्या वाटेन वयता. सध्या प्रवाह जी आसा ही प्रवाह म्हणजे म्हादई जल प्राधिकरण हे उदक जे दिल्ले आसा कर्नाटकाक त्याचे व्यवस्थापन वापर जी तत्वां घालून दिल्लेली आसा त्यानुसार जाता काय ना ते पळोवपा खातीर हे प्राधिकरण जे आसा हे स्थापन केल्लेले आसा, जेचे नाव आसा प्रवाह प्राधिकरण आणि त्याचे अध्यक्ष जे आसा PM स्कॉट आणि त्यांचे हेर वांगडी जे आसा हे आयच्यान गोंयच्या म्हादयच्या देंगणान ही पळोवणी करताले आणि त्याची सुरवात जी आसा ही दिवचल वाठारांतल्या आमठाणेच्या जो धरण आसा त्या परिसरान भेट दिवन जाल्ली आसा. आता ते पडोशा वयताले त्याच्या उपरांत मागीर आमचे केरी गांवांत जे हंजुणे धरण आसा त्याची पळोवणी करताले. निमाणी ह्या त्यांच्या भेटीचो जो समारोप आसा हो बेंगलोरा जावपाचो आसा आणि त्याच्या पयलीं 7 तारखेक जुलैच्या ते कणकुंबी हांगासर कळसाचे उदक जे आसा हे मलप्रभेच्या पात्रान वयता त्या जागेची पाहणी करपाची आसा. एकंदर सुल्ला धबधबो जो आसा किंवा गांजे आसा आणि हेर जे प्रकल्प ह्या न्हंयच्या परिसरान आसा ह्या उदकाचेर अवलंबून आसा त्याची पळोवणी ते करताले आणि आयज ते हंजुणे धरणाची पळोवणी करपा खातीर येतले आणि त्याच्या उपरांत मागीर बाकीचे महाराष्ट्रान किंवा कर्नाटकान ज्यो जागा आसा त्या जाग्यांची ते पळोवणी करताले. कित्याक कर्नाटकान जांबोटी घाटान जे जलविद्युत प्रकल्पाची निर्मिती करपा खातीर प्रकल्प उभारपाचो थारायला तेही जागा ते पळोवपाचे आसा आणि एकंदर आपलो अहवाल जे आसा किंवा मत आसा ते त्याच्या उपरांत ते दितले. खरें म्हणजे हे व्यवस्थापन जल व्यवस्थापन जे करपा खातीर तांकां नेमलेले आसा आणि कर्नाटकान हाच्या पयलींच सर्वोच्च न्यायालयान स्पश्ट केल्लेलें आसा की गोवा सरकार ही जी पळोवणी करपाची मागणी करता ही विशय न्यायप्रविश्ट आसा आणि ताका लागून तांकां अनुमती दिवची न्हू अशें ते सातत्यान म्हणटाले. पूण आतां ही पळोवणी जी आसा ही जातली आणि एकंदर व्यवस्थीत रित्या गोंयच्या शिपणावळ खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कर्नाटकान जी कर्तुबा केल्या जे षडयंत्र हे उदक वळोवपा खातीर केल्ले आसा हे जर व्यवस्थीतपणान दाखोवन दिले जाल्यार आमकां खात्री आसा की गोंयांत ह्या प्रश्नाचेर
न्याय मेळपाची शक्यता आसा. सध्या हो विशय जो आसा कर्नाटक प्रकल्प जो आसा तो पुराय करूंक शकना. तेजे मुख्य कारण म्हणजे तांकां टेक्निकल अप्रुवल आसा हो सेंट्रल वॉटर कमिशनान दिल्लो आसा. पूण महत्वाचे म्हणजे पर्यावरणीय आणि वन्यजीव दाखले जे आसा जे तांकां राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ आसा त्यांच्या कडल्यान मेळपाचो आसा. त्या शिवाय तांकां केंद्रीय वन पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय आसा त्यांच्या कडल्यानूय ना हरकत दाखले घेवप गरजेचे आसा. सध्या ही पाहणी जी करताले त्या पाहणीचो ते निष्कर्ष दितालेच. पूण एकंदर गोंय सरकारान आपली बाजू जी आसा ही व्यवस्थितरित्या मांडपाच्या नदरेंतल्यान दक्षता बाळगपाक जाय. नाजाल्यार त्याचे दुष्परिणाम जाय आसा हे आमच्या गोंयचेर शासना खातीर जाताले. कित्याक 2048 जेन्ना परते हे म्हादई जलविवाद लवाद जे आसा हे बसताले तेन्ना जर आमी ह्या बाबतीन जर कमी पडले जाल्यार त्याचे दुष्परिणाम जे आसा हे आमच्या फुडल्या पिळगेक भोगचे पडटाले. 24 वर्सां जरी असली तरी त्याची पूर्वतयारी जी आसा ही आतापासून करपाक जाय. आमी ह्या प्रश्नाचेर घाळपणां केल्लेली आसा आनी तेकाच लागून आयज आमी ह्या वळणाचेर येवन पावलेले आसा. इट इज एग्जैक्टली दिस हिल a hill after. अच्छा, इसके बाद में और एक हिल है which is still higher. Okay. Because this whatever So the that catchment is the area, that boundary. water comes to us. So the total storage is about 44 million cubic meters. And sir, we are irrigating about 2,000 hectares of land. Plus it has got a water supply scheme of about 70 MLD, which is located downstream here. While going, I'll show you that. तो वो किस एरिया को कैटर कर रहा है? This scheme caters to complete Bicholi. Part Bicholi was converted to the other one. तो बैलेंस Complete Bicholi Taluka. It takes care of it. Irrigation potential. About 2,000 hectares. 2100. Actually, irrigated is This less. is which river? This is not river actually. It is a small Guleli Nalla. Valvanti river. Main river is Valvanti river. A small Nalla only we have tapped. We came along Valvanti River. Yeah. Now after this there is one hill, two hills, and thereafter that Haltara Nala starts from that side. Left side. Then once we go, we reach Karnataka. Very good place. Exactly. Just like a ball. Yes, like a ball. Yeah. Very nice. और हाइड्रो कहाँ पर है इसमें? इसी के Sir, इसमें हाइड्रो हमने प्लान किया था, हाँ हाँ. but somehow it is not economically feasible. अच्छा. In the sense that they need lean weather flow also. No, lean weather flow नहीं है इसको. हाँ. So only storage of the dam only has to be realized for hydro. तो हम जो रिलीज करते हैं हार्डली अबाउट 2.5 to max. तो 2.5 to max में हाइड्रो नहीं है. ये उधर नर्मदा में किया है ऐसा छोटा डैम के लिए क्या किया मालूम है हम लोग को? ये